पणजे बीजेपीची लीड जरी मातशी देवली तरी परत एक फावट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर 4803 मतांनी जिखलो. काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान दक्षिणेंतल्यान येवन फर्स्ट टायमर आसून बरी फायट दिली. गिरीशान 1500 भितर 5059 मतां काडली. ही पळयाट टॅली. बीजेपीचो मनोहर पर्रीकर 9862, काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर 5059, जीएसएमाचो आनंद शिरोडकराक 220 मतां, अपक्ष कॅनेथ सिल्वेरा 96 आनी नोटा 301, एकूण 15538. पण obviously number counts in democracy and governance. So now it is 14 plus 3 plus 3 plus 3. So 23. It is 23 strong. And ताजी सरकाराची ताकद, moral strength also increase जाली. कारण दोन्ही बरे स्ट्रॉंग विजय मेळ्ळ्या आमकां. आनी त्यामुळे गव्हर्मेंट obviously is now sort of endorsed by the people of the state. तो एक मुद्दो आशिल्लो काँग्रेसीचो की हांच्यांनी सरकार मॅन्डेटाच्या विरुद्ध वचून सरकार केला म्हणून. लोकांनी म्हाका दिसता खणखणीत आवाजान मॅन्डेटा प्रमाणेच सरकार केला हे स्पश्ट उत्तर विरोधकांक दिलें. आसा ते आमचे 23 जाण आमी खूब सुखी आहा. आमच्या सुखी संवसारान सवती हाडून आमकां गालबोट लावू नाका. पीपल ऑफ गोवा आर बेजिकली सगळ्या धर्मा बरोबर वचणारे लोक आसा. चवथीक सगळे कॅथलीक आनी मुस्लीम बांधव येता आमच्या, आनी आमी क्रिसमसाक वतात. त्यामुळे आमकां हें केन्ना डिफरन्स जाणूच नासलें. बरी लीड मेळ्ळ्या आनी आमी प्रचार जो चलयलो मुख्यमंत्रीचे सरकार आनी मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आमी काम करतले म्हणून आमी प्रचार चलयलो. आनी म्हाका तरी दिसता की सत्तरीचे प्रत्येक समाजान इन्क्लुडींग आमचे मुस्लीम भाव भयण जे आहा ह्या लोकांनी पयली फावट बीजेपीक मतदान केलां. फक्त श्री मनोहर पर्रीकर एक पोलरायझींग फॅक्टर गोंयच्या राजकारणान आहा. आनी हांवें जो निर्णय घेतलो आमच्या साहेबाक आनी मुख्यमंत्रीक तेंको दिवपाक ते आमच्या लोकांनी मान्य करून घेवन एकत्र रावले. आनी म्हाका दिसता की हे विक्ट्री फक्त म्हाजी न्हू, ही मुख्यमंत्रीची विक्ट्री आहा. सी बेजिकली आमचो प्रॉब्लम जालो की आमी कन्सिस्टन्सी पणजेन दवरलेली नाशिल्ली केन्नाच. कारण आमचो जो कॅन्डिडेट आसतालो तेजे नंतर तो लोकांक अवेलेबल जायनाशिल्लो बेजिकली. जावं आमचे संघटनेचे जे लोक धाडस करून डॅरिंग करून जे कॅन्डिडेटा बरोबर रावताले तांकां दिसतालें की आमकां मागीर उगड्यार उडयता म्हणून. सो बेजिकली जे लोक कमिटेडली म्हाजे बरोबर भोंवले, कारण खबर आसा बीजेपीचो जो गव्हर्मेंट आसा तो रिवेंजफूल आसता, तो डिक्टेटोरियल आसता. कदाचित तांच्या विरुद्ध रस्त्यार येवप म्हणल्यार सुद्दां एक धाडस आशिल्लें वेगळें. सो ते आयज कितलेशेच पणजेचे लोक म्हाजे बरोबर भावले, म्हाजे बरोबर प्रचार केलो आनी हांव तांकां उगड्यार सोडपाक शकना. तशेंच कितलेशेच वोटरांनी थोडे कारण थोडे कन्वर्ट जाले ना म्हाज्या वोट्सान, पूण 5000 वयर लोकांनी वोट केल्लो आसा आनी 5000 वयर लोकांनी विश्वास दवरलेलो आसा. म्हाका दिसता हांव जर पणजे सोडलें जाल्यार तेंचेर अन्याय जातलो. हांव पणजेच्या खंयच्याच नागरिकाचेर जो म्हाका वोट केला आनी जेणे म्हाका वोट केलें नाय तेंचेर अन्याय जावपाक दिवपाना. कारण बेजीक जे इश्यू आसा पणजेचे आजुनूय तेच आसा. वाळपय बीजेपीचे विश्वजितान 10066 मतांनी जिखलो, जाल्यार रॉय रवी नायकान ताच्या अर्ध्यान मतां काडली. 6101 मतां काडली. ही वाळपयची टॅली. विश्वजीत राणे 16167, काँग्रेसीचो रॉय रवी नायक 6101, अपक्ष RS गांवकार 316, नोटा 454, एकूण 23038. ह्या निकाला उपरांत ही विधानसभेची नवी फायनल टॅली. काँग्रेस एकान देंवली, बीजेपी एकान चडली. दोगांय मदीं 3चे डिफरन्स 2चेर आयले. बीजेपी 14, काँग्रेस 16, मगो 3, गोवा फॉवर्ड 3, हेर 4, एकूण 40. निमाणे बायपोलाच्या निकालान विधानसभेन बीजेपीचे युती सरकाराचे पोझिशन आनी एका आमदारान घट केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.